Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Galatians 3, verse 15 to 29. St. Paul reminds us that God's promise to Abraham is fulfilled in Christ, and through faith we are his children and heirs. गालेसियाकारांक पत्र ओवेसवर 3 ओळी 15 ते 29. देवाची भासावणी सोमुर्तीच्यान बदलूंक जायच ना. भावां भयणीनो, चालत्या जिविताची वापार घालून सांगता. मनशा मोदें केल्लो करार सोय शिक्को मारून मंजूर केलो जाल्यार कोणाच्यान तो रद्द करूंक जायना. न्हय म्हूण तांतलें कांयच काडूंक वो ताका कितेंच चोडूंक जायना. अब्रामाक आनी ताच्या पुताक देवान भासावणी केल्ल्यो. पवित्र पुस्तक 100 जाणां जाल्ले परी पुतां दुवांक म्हणोना, पूण एकल्याचीच खबर करता देखून अशें म्हणटा. आनी तुज्या पुताक. हो पूत म्हळ्यार क्रिस्त. हांव सांगूंक सोदतां तें हें: देवान मंजूर केल्लो करार 430 वर्सां उपरांत आयलोले सोमुर्तीच्यान रद्द करूंक जायना आनी तिच्यान भासावणी निर्फळ करूं नजो. कित्याक जर दायज सोमुर्तीक लागून पावता तर तें भासावणेक लागून न्हयशें जालें. पूण देवान आपले भासावणेक लागून तें देणें अब्रामाक फावो केलें. तशें तर सोमुर्त आनी कित्याक? जे संस्थीक भासावणी केल्ली ती ये पोरयान कायदे परतून परतून मोडून येवचे खातीर देवान उपरांत सोमुर्तूय तापून दिली आनी ती लोकांक पावोवचे खातीर देवदूतां वरवीं एका मोदेस्ताच्या हातान घाली. फकत दोगां ओ चोडां मोदें कसलोय वेव्हार संपोवचो आसा जाल्यार मोदेस्ताची गरज आसा. पूण अब्रामाक भासावणी करतना देव एकलोच आसलो. सोमुर्तीचो हेतू म्हणटोच देवान केल्ले भासावणेचेर सोमुर्त आड वेता जायत ना की ना. कित्याक जिवीत दिवंक पदवी आसलोली सोमुर्त देवान दिल्ली जाल्यार मनशां सोमुर्त पाळून खरेपणी देवाक मानवलोली जातोली आसली. जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्थां थावन भासायलोलें देणें भावार्थ धरतल्यांक मेळचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थाचो काळ येवचे आदीं जेजूचेर भावार्थ दवरची गरज म्हूण देवान उगडापें करिसोर आमकां सगळ्यांक सोमुर्तीन कैदी करून दवरलोली. म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी आमच्या भावार्थाक लागून आमकां देवान आपणाक मानवलोली करचे खातीर आमकां बाळां परी वागोवन ती आमची पावलां चलयताली. पूण आतां भावार्थाचो काळ पावलो. म्हणटोच बाळ शिक्षकान आमची पावलां चलोवची कसलीच गरज ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. कित्याक पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यांत आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यांत. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी सगळीं एक.
आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची संसद तुमी आनी भासावणे पोरमाणे दायजी तुमी. The law was only a guide until Christ came. Now through faith we belong to Him. In Christ there is no division. Jew or Greek, slave or free, male or female, we are all one family of God. This passage calls us to see one another with love, not division, to live as a true heirs of God's promise. Thank you for joining us for today's Konkani Bible reading on the Garden of Glory. Stay rooted in Word and may God bless you always. Don't forget to like, share and subscribe to the Garden of Glory for more Bible reading and reflection. Let us pray together. Lord Jesus, thank you for making us your children of God through faith. Help us live in unity and love as one family in you. Amen.